मुरगांवां कोळसो आनी कोयरान लोकांक हैराण केल्यात। मुरगांव बंदरावेल्या कोळशाच्या प्रदूषणात लोक दीस काडटात। रस्त्यार वॉर्डांनी कोयर कुसता। वैजकी सुविधा जाग्यार ना, धड उदक मेळना। वर्स जावन गेले वेस्टर्न शिपयार्ड कामगारांचो प्रस्न सुटिल्लो ना। नुस्तेकार पारंपारीक व्यवसाय घरां साल्वार करचे म्हूण मागतात। मतदार राजावेले खबरामाळेंत मुरगांवच्या मतदार राजाचो लोकनामो। But there is no sustainable development in this Murmagaon constituency. For example, for water. आता हांव जायतो दिसतालो सड्यार भोंवता, हांवें आयकलां सड्यार 2-3-4 वरां उदक येता आनी येना। ग्रावंड बांदलाय, बरी गोष्ट, भुरग्यांक खेळपाक मेळटा, फिजिकली फिटनेस मेळटा, सगळें मेळटा। बट त्या ग्रावंडाक चड गरज आसलेली काय उदकाची चड गरज आसलेली। सस्टेनेबल डेव्हलप 24 hours उदक दिवपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय। आमच्या MLAन जावं वो गव्हर्मेंटान जावं तो प्रेजेंट जावना। दुसरे रोडाक फकत पॅचीस मारले, वयल्यान डांबर घायले, एस्फाल्टिंग केल्यान गेला, ताका थिकनेस आसता तें थिकनेस ना। समज तें 10 mm थिकनेस आसता जाल्यार ते 8 mm पयशे फूंय वयताय। करप्शन फूंय पावलां। that we have to understand. इतलें कोल्ड डस्ट पॉल्युशन जाता, आख्खो सड्या वयलो लोक, जेटी वयलो लोक, रुमडा वयलो लोक बोवाड पडटा। दिस इज नॉट कॉल्ड डेव्हलपमेंट। हें तो डेव्हलपमेंट जाय आसलें तेणें वर्करांक पयलें चिंतपाक जाय आसलें, वर्करांचें फ्युचर चोवपाक जाय आसलो। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न इंडिया कितलेच म्हयने तांकां पगार ना, कोण चोयता तेंगेलें त्या बुके काल देखून मुकोडून थोडे वर्कर सांगताले आमी आतां आजून पासून आमकां पगार मेळना। हे तर कितें एक कोण MLA जावं वा लेबर कन्सिडर जावं ताका एक तकली आसपाक जाय, बाबा VRS घेवन लोकांक घरा वच म्हणपाचें हें आमचें काम न्हू। आमी पयलीं चोवपाक जाय ताका ऑप्शनल कितें आहा, दुसरे कडेन कितें आहा, ताका दुसरो जॉब आहा जाल्यार तो पयलीं दिवपाचो न्हू, ताका स्कीम दी, ताका एक्स्ट्रा दी आनी घरा वच म्हणून। ते हेजेर आमी सारके वर्कर हें एगेन्स्ट, हेका लागून प्रायवेट आमचे वर्कर कितलेच बेकार पडले, रिट्रेन जाले, विजावट आजून पासून थोड्यांची सॅलरी रिड्यूस केलेली आहा, आजून पासून फूल सॅलरी मेळना। कामाक अशा मनशाक लाय जेका खरीच गरज आसा कामाची, अशा मनशाची कामां करूंक ना। आज वेस्ट इंडिया शिपयार्ड 350 कामगार ह्या मतदारसंघान आसा। आमी 2 वर्सां सेगीत ह्या कामा खातीर आमी स्ट्रगल करता। ही कंपनी बंद केली, पोल्युशन जायना, ती कंपनी आज बंद उडयल्ली आसा। आनी हांगा कंपनी जे बोल्ल्या कोल पोल्युशन कंपनी बोल्ल्या। ह्या मुरगांवान एक हॉस्पिटल ना, एक बरें जॉगिंग पार्क जावंक वयता ते म्हाका ग्रावंडाचेच आयकोंक गेले। मुरगांव मतदारसंघ हो एक कामगारांची एक वस्ती असलेलो असो एक मतदारसंघ। जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटा ते आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत उलयता, पण ह्या मतदारसंघातले जे कामगार वर्ग आसा, जशे एंड्रू बाबान आतांच सांगले, वेस्ट इंडिया शिपयार्डचे कामगार आज जवळ जवळ 400-450 कामगारांक आयज उपाशी मारले गेल्ले आसा। आनी अशा अवस्थेन जो स्थानिक आमदार आसता तेजें कर्तव्य आसता की आपल्या ह्या मतदारांक कितें तरी मदत करपाची, पण ह्या कामगारांक आयज पर्यंत कोणी मदत करूं ना। आयज तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत उलयता, आमी हे काम केलें तें काम केलें, पण लोकांच्या पोटाक मारून हे काम म्हत्वाचें आसा काय असो प्रश्न हांव मुद्दाम विचारता। कायदा आनी सुवेवस्थेच्या बाबतींत मुरगांव मतदारसंघातलं लॉ अँड ऑर्डर भरपूर बिगडलेली आसा। 2013 साली 14 जानेवारीक ह्या मतदारसंघातल्या एका शाळेंतल्या माणकुल्या भुरग्याचेर अत्याचार जालो, स्कुलान घुसून अत्याचार केलो। आयज पर्यंत जो अत्याचार करपी जो आरोपी आहा तो आयज पर्यंत ह्या पोलिसांक मेळना। हेचो तपास केन्ना लागतलो अशें मुरगांवतली जनता सरकाराक विचारता। विरोधी पक्षाच्या समर्थकांच्यो गाडयो फोडणे, कोणाचे जबरदस्तीन फास्ट फूड सेंटर बंद करून उडोवचे, त्याच्या फास्ट फूड सेंटरान वचून तेजी जबरदस्ती करणे, अशा गोष्टी घडलेल्यो आसा। ह्या गोष्टी कडेन स्थानिक आमदारान लक्ष दिवचें
आणि खरोखरच एक बऱ्यापैकी शासन मुरगांवच्या जनतेक दिवचें अशी हांव तुमकां विनंती करता. दोळ्यान आणि नाकान आणि तोंडान तो धुल्लो भरता, तो कोळसो भरता. सकाळचो जेन्ना तुम्ही उठात, हे सगळे सड्याकार वासी आसा, तुमकां हांव सांगूंक सोदता सकाळचे उठात आणि किचनान वचान फक्त ती व्हाईट कलर पॉट आसता पळय चपाती दवरपाची, तेचेवर पळय असो हात मारून कोळसो येना जाल्यार हांव सांगता ते होगडायता. गाडयांचेर भायर असो हात मारून पळया. हें कितें जे घेवपाचें करपाचें आसा पळय ते एटलीस्ट आमच्या लोकांच्या लायफाच्या कॉस्टार न्हू. आयज ह्या मुरगांव परिसरांत गार्बेजची समस्या सोडोवपा खातीर एक बऱ्यांतलो बरो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घालपाची आयज सख्त गरज आसा. कित्याक तर कळंगूट सारक्या परिसरांत गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घातलेलो आसा. त्याच भाशेचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ह्या मुरगांवान घालूंक शकतालो आमचो आमदार, पण ह्या मुरगांवान तशें कांय घडलें ना. कित्याक मुरगांव सारक्या परिसरांत गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जायना. सडा सारक्या डंपयार्डान गार्बेज डंपयार्ड तेजो कंपाऊंड वॉल मदीं मदीं तुटून पडपाक लागला. गार्बेजचो हीप वाडपाक लागला, दुर्गंधी पसरपाक लागल्या, प्रॉब्लेम हाती भायर वचपाक लागला आणि ह्याच्यार आयज लक्ष घालपाची आयज सख्त गरज आसा. आता मेजर इश्यू म्हणल्यार ती डिनोटिफाय एमपीटी ज्युरिडिक्शन, एक एमपीटी ज्युरिडिक्शन आणि सेकंड थिंग आहा ते रेग्युलरायज फिशरमॅन हाऊसेस एज पर नोटिफिकेशन 2011 CRZ नोटिफिकेशन. हे दोनूय आमचे डिमांड आहा ते दोनूय फेल आहा. दोनूय आमचे डिमांड आहा ते फुलफील करूंक ना. प्रुडंटाच्या मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळेतलो हो मुरगांवच्या मतदार राजाचो लोकनामो. असो एक एक करून 40 मतदारसंघांचो लोकनामो प्रुडंट रिलीज करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. करमळे रेल्वे स्टेशनार ट्रेनीचे धपके सरशी एकलो गेलो. इंदिरानगर चिंबलाचो सचिन कुंडयकार करमळे रेल्वे स्टेशनार क्रॉस करतना गेलो. आयतारा सांजे ही गजाल घडल्या. तो ताच्या इश्टां बरोबर खंय फुटबॉल खेळपाक वतालो. शॉर्टकट पावतले म्हणून रेल्वे ट्रॅकावेल्यान वताले. ताच्या इश्टांनी क्रॉस केलें, मात ट्रेनीन सचिनाक धपको दिलो. हॉस्पिटलांत व्हरतना तो वाटेर सोंपलो. गिव एक ब्रेक.